ऑथेंटीक गोवन होममेडाचेर आज आमी निरपणसाचें तोणाक करया. हें तोणाक करपाक हांगा हांवें एक निरपणस घेतला आनी पाव कील पाचवे चणे जे हांवें राती फुगत घाल्ले, जे हांवें धुवून हाचें उदक बदलून घेतलां. आतां आमी हें कुकरान घालून एक शिटी काडून घेवया आनी तें शिजतासर निरपणस शिनून घेवया. निरपणस आमचो कापून जाल्लो आसा, हो पळय अशे मोठे कुडके करून घेवपाचे. आतां आमी हो निरपणस हे जे शिजिल्ले चणे आसा तातूंत घालून आनी एक शिटी काडया. तोणाकाचें वांटप करपाक आमकां कितें इन्ग्रिडियंट्स लागतले ते पळोवन घेवया. हांगा हांवें अर्द वळ्याची सोय घेतल्या, 3 व्हडलीं कुलेरां गरम मसालो, 1 कुलेर हळदी पिठो, 1 कुलेर खसखस, लिंबा सायजीची आमटाण आनी 5 ते 6 बेडगी मिरसांगो. हांगा हांवें कांदो घेतला. हांव हे तोणाकाक कांदो घालून करतलें. तुमकां जर कांदो घालूंक नाका जाल्यार तुमच्यांनी हिंग, सांसवां आनी करबेलाचें फण्ण मारूं येता, पूण बाकीचे सगळे इन्ग्रिडियंट्स हेच घेवपाचे आनी हेच पद्दतीन करपाचे. मसालो भाजपाक हांगा हांव सगळ्यान पयलीं ह्या आयदनान 2 कुलेरां तेल घालून घेता. तेल मातशें गरम जालें की तातूंत हो उबो शिनिल्लो कांदो घालता, तांबड्यो मिरसांगो घालून घेता आनी ह्यो मातशें परतून घेता. कांदो मातसो तामसार जालो की तातूंत हांव सोय घालून घेता, गरम मसालो घालता, हळदी पिठो घालता, खसखस घालता आनी हो सगळो मसालो बरो भाजून घेता. सोय आनी मसाले घालतकीर जर तुमकां दिसलें की तेलाची गरज आसा जाल्यार तुमच्यांनी घालून घेवं येता, जशें आतां हांव घालून घेता. आनी हें सारकें वेवस्थीत सगळें भाजून घेवया. आमचो मसालो भाजून जाल्लो आसा. आतां निवतकीर हांव मागीर बारीक वांटून घेता. आमी सोय भाजिल्ली तेच आयदनान हांव 2 कुलेरां तेल घालून घेता आनी आमी जो हें वांटप करून घेतलां तें घालून अशें परतोवन घेता. हांव ह्या मसाल्यान आतां हें जें आमी मिक्सरान उदक काडिल्लें तें घालून घेता. म्हाका कितली पातळ दाट जाय तितली कन्सिस्टन्सी करून घेता आनी मातशें हो मसालो शिजोवन घेता. वांटप आमचें शिजिल्लें आसा. हातूंत हांव निरपणस आनी चणे जे आमी शिजयल्ले ते घालून घेता. रुची प्रमाणे मीठ घालून घेता आनी एक खतखतो काडटा. रुचीक निरपणसाचें तोणाक तयार आसा. पळयात, कलर बी काय बरो आयला. तुमी हें मुद्दम करून पळयात.